देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आजच्या दिसा शुभ वर्तमानांत जेजू आमी कसले बुकेक अदीक मोल दिवचें तें आमकां शिकयता. उंड्या आनी मासलेची मिलाग्री केले उपरांत लोक ताका सोदूंक भोंवतालो तें पळोवन तो म्हणटा, तुमकां म्हजेर विस्वास आसा म्हणून तुमी म्हाका सोदिनात, बोगोट तुमकां खावंक उंडे दिल्यात म्हणून तुमी म्हाका सोदतात. खावून सरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सास्तीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण तुमकां मनशाचो पूत दितलो. जेजूचेर विस्वास दवरून आनी ताच्या मुल्ल्या प्रमाणें चलतल्यांची ही आत्मीक भूक भागतली म्हूण जेजू आयज लोकांक परखड करता. ती सगळे अडचणीक फुडो करूंक ताका गोठाय आसतली. आयज पयल्या बासपांत बागेवंच ती भावांचेर बोगलांटा आनी ताका अपमान फावो जाले, पूण ताका जेजूची गोठाय फावो जावन तो एक बोड व्यापारी लोकलोकीत जालो. तेच परी आमचेर बोगलांटान पेरापेड येता तेन्ना आमी जेजूचेर विस्वास दवरल्यार आमकांय आमच्या जिवितान गोठाय आनी धीर फावो जातलो. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.